नमस्कार, येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आत्मनिर्भरते खातीर पंचायत पावंड्यार यत्न गावागावांनी सामाजिक स्किमी आर्थिक आत्मनिर्भरता जाय 100% सरकारी नोकऱ्यो देवाकय अशक्य म्हणटा मुख्यमंत्री। सत्तरीत लोकांक IIT नाका जाल्यार सरकारान पर्यायी व्यवस्था करची। सिनियर राणेचो उलो। सरकारा कडेन खंय कितलेशे जागे आसात। गोय प्रदेश काँग्रेसीच्या म्हादेचे भूमिकेक काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचो आसतलो तेको। विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे विधान। लायटीच्या उपेगाविशयी सरकाराची व्हाईट पेपराचेर फटिंगपणा। निलेश काब्रालान दिवचे स्पष्टीकरण। डॉक्युमेंट दाखोवन गोवा फॉरवर्डाचो व्हाईट पेपर एक्सपोजे। आणि म्हादय मुद्द्याचेर काँग्रेसीन पयली चूक केली, बीजेपी करता तीच चूक। सुदीन ढवळीकाराचो आरोप। मोगोच खंय घेवंक शकता सारकी भूमिका। मुख्यमंत्र्यान गोयच्या पंचायती कडेन ऑनलायन परिसंवाद घेवन आत्मनिर्भर गोय करपाचे दिशेन महत्वाचे काम पंचायत पावंड्यार करपाचो उलो मारलो। गरिबांक सामाजिक स्किमी, उदक, टॉयलेट्स, घरच्यो येवजण्यो आणि आर्थीक अडचणींतल्यान भायर काडपा खातीर यत्न पंचायत पावंड्यार करचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। तरणाट्यांनी वेवसाय करून फुडें सरचे। 100% सरकारी नोकऱ्यो दिवंक देव मुख्यमंत्री जाल्यार पासून खंय शक्य ना। आमकां पुराय एक रोड मॅप तयार करपाक जाय। हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेजो रोड मॅप हो आमकां ठरोवपाचो आसा। आमी जशें म्हणटा की आमकां फुलां भायलीं लागता, आमकां भाजी भायली लागता, आमकां आमी वेळ पळोवंक वता जाल्यार चिकन भायलें लागता, एग्स भायली लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा। आमकां मॅनपावर जाय पळय न्ही, ती मॅनपावर सुद्दां म्हणजे प्लंबर आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, लेबर आसतले, हे भायले लागता। आमच्या गांवांत ना काय कितें? हाजो रोड मॅप हो आमकां तयार करचो पडटलो आणि हे सगळें करपाक आमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे आमचे गव्हर्नमेंट सर्वंट, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स तुमच्या पंचायतीन धाडल्या। ते तुमकां गायड करीत वयतले आणि ते तेंच्यांनी गायड करचे म्हणून तेंची ट्रेनिंगूय जाल्या। पयल्या फावटी ते आयले, दुसऱ्या फेजीत आमचे सेक्रेटरी येतले, तिसऱ्या फेजीत आमचे मंत्री येतले। कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसतली, फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, ह्या सगळ्यांकडे माझ्या गावात कितली जमीन पडीक आसा, माझ्या गावात कम्युनिटी फार्मिंग जावंक शकता काय कितें, माझ्या गावात कितले भुरगे अनएम्प्लॉयड आसात, त्या अनएम्प्लॉयडांक आमकां ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितले जाण सुरू करूंक शकता, हे जेन्ना तुम्ही थारायतले तेन्ना EDCचो गायडन्स करपाक तुमच्याच गांवांत येतले। तो गव्हर्नमेंट ऑफिसर आतां सांगतलो ZDO तुमच्या ग्रामपंचायतीत आपयतलो आणि सगळ्या जाणांची कृषी कार्डां करून दी म्हणून सांगतलो। कित्याक आमी पळयलें की वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो येवजण्यो ह्यो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जर पावोवपाक जाय आसात जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत रावपाक जाय। ही पंचां बरोबर तेंच्यांनी डिस्कस करचें पडटलें। आमी आमच्या वार्डात कोण तरी अशी महिला आहा काय कितें तिच्या घरात 8-10 हजार रुपया येना, मागीर तिका आमी कशें मदत करपाक शकतले? आयडेंटिफाय करात एक ग्रामपंचायतीन 20 जाण आसतले, 25 जाण आसतले, तिका ती स्कीम मेळटा काय ना, म्हणजे DSSY मेळटा काय ना। इफ ती ट्रायबलाची जर आमची भयण आसत जाल्यार ती विडो आसा, तिका भुरग्यांक मेळपी स्कीम जी आसा ते 3,000 रुपया, ते 3,000 रुपया मेळटा काय ना। मागीर तिका अटल आसरा तिने घेतला काय ना। आयजूय सांगता तुका अटल आसराच्या अंतर्गत आमी 1.5 लाख रुपया डायरेक्टली घर बांदपाक दिता। तिका मेळ्ळे काय ना। ओबीसीची आसत तर आमी सोशल वेलफेअराच्या अंतर्गत तिका 1.5 लाख दिता। हे काम पंच आणि सरपंच हांच्यांनी जर करून घेत जाल्यार इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिक्स तितून खंयसरूच राजकारण हाडूं नाकात। एखादो मनीस हो कायमचो तुमकां याद दवरतलो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 100% सगळ्यांक गव्हर्नमेंट नोकरी दिवपाक। हांव जरी मुख्यमंत्री जालो, फाल्यां सकाळी येवन खुद्द देव जरी मुख्यमंत्री जालो जाल्यार सुद्दां पॉसिबल ना। पण हाजो अर्थ तांच्यांनी बेकार उरचे काय कितें? हाजो अर्थ तांकां कांयच मेळचें न्हू काय कितें? ना। तर तेंकाय तेंच्याय घरात खंय तरी 8-10 हजार रुपया इन्कम मेळपाक जाय। अशी कितलीशीच कामां आसा जे भायले लोक हांगा येवन करता। ते इंडस्ट्रीन आसतली, पॅकिंगाक आसतली, मागीर ह्या मोहल्ल्या गांवांतल्या ह्या आमच्या 2 भयणी जर आमी खंय तरी कॉर्डिनेट करून दिवपाक शकले, हांव एकटो मुख्यमंत्री किंवा माझे मंत्री खंय खंय पावतले। आमी तेकाच लागून म्हटलं आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा ह्यो बारीक बारीक गजाली कॉर्डिनेट करतलो।
70 लोकांक IIT नाका जाल्यार सरकारान पर्यायी व्यवस्था करची म्हूण सिनियर राणेचे मत. इंदिरा गांधी पुण्यतिथी आणि सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या जयंतीच्या कार्यावळीक तो उलयलो. ओन्ली गोल नो कोल, गोंयांत चल्ला कोल माफिया, मुख्यमंत्रीच बेकायदेशीर ह्या विशयाचेर गोंय काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरायलो. इंदिरा गांधीची पुण्यतिथी आणि सरदार वल्लभभाई पटेलाची जयंती कार्यावळ पणजे काँग्रेस हाऊसात जाली. काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी सरकाराक बरेच उजरायले. आज जें चल्लां तें आमच्यान पळोवपाक जाय. जावं देशांत आनी गोंयांतूच तुम्ही पळयल्यात की आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तो इलिगल चीफ मिनिस्टर जाल्लो, लिगली न्ही पूण तरी आसतना तो कोणाचें आयकूंक सोदिना. जेन्ना हें कोल डबल लायन लोकांक नाका तरी आसतना ते गोंयचे ऑर्डर व्हरपाक ते मुखार सरलेले आसात. तेन्ना हांव तुमकां उलो मारतां, गरज पडल्यार आमी सगळे मुखार सरपाक जाय. आमचे ओदान येना ते ओदान वता, हें घेवन बस नाकात. Let us call a revolution in Goa. A revolution to free Goa from the clutches of the coal lobby, the coal mafia, from the gambling lobby, gambling mafia, who are trying to make Goa a coal capital, a coal destination, who are trying to make Goa a vice capital of India. So let us take a sacred vow to save Goa from the clutches of these coal mafias and other mafias who are all out to destroy our ecology, our environment, who wants to finish Goa and Goa's culture and Goa's identity. गोंयांत जें कितें चल्लां तें पळयलें जाल्यार आमी सगळे जाण आज दुख्खात आसा. काँग्रेसीचो कोलाचे बाबतींत एकच स्लोगन आसपाक जाय, द ओन्ली गोल से नो टू कोल. अशी हो स्लोगन घेवन आमी आज रस्त्यार वचपाक जाय, लोकां मुखार वचपाक जाय. कारण दीस गव्हर्नमेंट हें इनसेन्सिटीव गव्हर्नमेंट जालां. कोल हब जालो जाल्यार लोकांची परिस्थिती कितें जातली? वास्कोच्या भागांत कितें जातलें? वास्कोच्यान जो ट्रॅक वता ह्या ट्रॅका वयल्यान जर दिसाक जर 50-60 रेल्वेच्यो गाडयो वचपाक लागले, ताचे सायडीर रावपी लोकांची परिस्थिती कितें जातली हें चिंतलां कोणें? आनी म्हणटा एका वटेन हेल्थ इज वेल्थ आनी दुसरे वटेन म्हणटा कोल हब जावपाक जाय. ह्या एज्युकेशनाक पूर्णपणे झोकून दिवपाचें. खंयच्याच परिस्थितीत हो कोल हब ह्या गोंयांत जावपाक दिवपाक जायना. Goa has got two rail lines. One is the old one, and now we have got the Konkan rail line. More than sufficient for a small district, which is half the size of a district, for a state. अत्यंत बिकट आहे. Then she has the 20-point program. सॅलरी द्यायला आमच्याकडे पैसा नाही. What do you see? ते लोन घेतात आणि सॅलरी देतात. BJP is 4,000 रुपये ESS लोकांना मिळत नाही. 10,000 स्कीम म्हणून लोकांना पोहोचत नाही. 20-point program. वेगवेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टर्सचे पैसे मिळत नाही. Different name. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हादयचेर जो स्टँड आसतलो ताका गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचो तेंको आसतलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन स्पश्ट केला. गेल्या शेनवारा तो गोंयांत आशिल्लो. म्हादयचेर प्रधानमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो म्हूण ताणें पत्रकाराच्या प्रश्नाक जाप दिल्ली. Gundurao sir, Karnataka has been actively involved in this, taking Madhe water towards their side, and here he comes and talks something else. So, Goa Congress ची किती? You asked him that question. Same question. जो प्रश्न विचारला ताका ताणें उत्तर दिलां. आनी ताणें इतलेंय सांगलां, जे डिसिजन गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी काँग्रेस पार्टी घेतली त्या डिसिजनाक काँग्रेस पक्षाचो पूर्ण तेंको आसतलो. आनी कितें जाय? म्हादयच्या मुद्द्याचेर काँग्रेसीन पयली चूक केली आनी BJP तीच चूक करता अशें मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकार उलयलो. गोंयच्या मुद्द्याचेर मोगोत सारकी भुमिका घेवंक शकता, लोकांनी मोगोक पूर्ण बहुमत दिवचें म्हूण ढवळीकार उलयलो. मोलेचे प्रकल्प, कोळसो, शेळमेळावली सारक्या प्रश्नां वयल्यान मोगोन सरकाराचेर फोग काडलो. सो तुम्ही आता पळय BJPकूय ब्लेम केला, काँग्रेसीकूय ब्लेम केला. सो लोक कितें म्हणटा, एका टायमार तुम्ही BJP वांगडा आशिल्ले सरकारान. ना, एका टायमार तुम्ही काँग्रेसी वांगडा आशिल्ले म्हणटात तुमी. तुमी तांकां हाडिल्ले ना कित्याक काय म्हणटा? आडोवपाक जायना. आतां पळय हांव एक एग्जांपल दिता. Cess on coal started from 2002.
अडानी आणि JK. आता सेस रिकवरी करतलो जाल्यार फायल मूव जाता. 2008 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान फायल मूव करूंक नाशिल्ली. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन द इश्यू केम टू मी एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इन फेब्रुवारी 2009 हांवें रिव्यू घेतलो. हांवें रिव्यू जेन्ना घेतलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की सेस प्रॉब्लेम गोंयांत जाला आनी नोबडी वॉन्ट्स टू पे. जेन्ना हांवें फायल मूव केली ह्या फायलीचें डिसिजन मिनिस्टर घेवंक शकना. ह्या फायलीन एज ए फायनान्स मिनिस्टर मुख्यमंत्री येता मेन, त्यानंतर एनवायरमेंट मिनिस्टर येता जो कोण सेस लायता तो एनवायरमेंटार, त्यानंतर मायनिंग मिनिस्टर येता अशें, रेल्वे मिनिस्टर आसता तो येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट MPG येता. हेचें डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेवपाचें. मंत्री आसून सुद्दां तेन्ना केन्ना तो मनीस काम करूंक शकलो ना. कारण हियर रिकवरी इन करोड्स आनी इल्ले बी 1000 कोटी आसताले. आतां जर आयले जाल्यार आमी ते पेच करना, जिन्नालूय पे करना आनी होय अडानी पे करना. सो हांव काँग्रेसीक सपोर्ट कित्याक केलो आनी थंय 17 जाण आशिल्ले, नाजाल्यार 5 वर्सांची इलेक्शन आमी करतले. सो त्या खातीर हांव 21 लोकां कडेन मागता की 21 आमचे निवडून घेया. आमी करता आनी आमी दाखयता, आमी दाखोवन दिता. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंय सरकारान व्हाईट पेपराचेर फटींगपणां केल्यात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो गंभीर आरोप. इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशनाचेर सरकारान मोठी दाखयली पळय चलयल्या ती कोणाच्या फायद्याक, कोळसो हाडपा खातीर काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो निलेश काब्रालाक प्रश्न. JERCक दिल्ल्या डॉक्युमेंटांत उद्देगीक आनी वेवसायीक विजेचो उपेग 66% म्हूण सांगला, जाल्यार व्हाईट पेपराचेर 66% कन्झम्पशन खंय घरगुती कनेक्शनां करतात म्हूण दाखयला. कारण आपण क्लियर कट प्रायमा फेसी क्लियर कट सगळे सेटिंग. कारण JERC तुम्ही बलतेच धाडला, लोकां मुखार व्हाईट पेपर बलतोच दवरला. नाव आय हॅव सिरियस डाउट्स. कारण तसो बाब निलेश काब्राल एक फोकल मंत्री, म्हणजे तू जर ते कॅबिनेटान मागीर जर तकली जर आसा म्हणपा जाय एक ताका एक विशय आसा काय ताका सेट करपा लागून अशें दिला काय. कारण ऑफिसर जे दितात ताजे सांग मारता न्ही. कारण मुख्यमंत्र्याचो एक प्रॉब्लेम आहा इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ताका जर मातशे आपल्या परस जर बुद्धी आशिल्लो जर मातसो जर दिसलो जाल्यार ताका तो कसो सोंपयता हें आमी पळयल्लें आहा. दुसऱ्या वटेंतल्यान फाटल्या दारान हो कोल हाडपाचो. कारण तो जे म्हणटा की वाडोवंक जाय, कन्झम्पशन वाडटा, हे कोणाक वाडटा. युअर रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट JERC सेज आमकां कन्झम्पशन चड नात म्हणून आतां. फाटल्या दारांतल्यान फटींगपणां उलोवन कोल हाडपाक किंवा हे प्रोजेक्ट हाडपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष दिवचो ना. बाब विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकल पक्ष ठाम आसा की एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जावंक जायना. आनी ह्या आज आमी जे एक्सपोज केला हाजे वयल्यान क्लियर कट कळटा की सरकार फटींग उलयता, पूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सगळ्या डिपार्टमेंटात नजर आसा. आमी ऑफिसरांक शिटकावणी दितात. ह्या सरकाराची एक्सपायरी सोंपिल्ली आसा, 1 वर्स एक्सपायरी उरल्या. तुम्ही या सरकाराचे मंत्री मुख्यमंत्री सांगता म्हणून तुम्ही आयकनाकात. मागता सरकारा कडेन हाजेर क्लियर येवचो, पावर मंत्र्यान क्लियर कट येवचे आनी गोंयच्या मुखार ते व्हाईट पेपर दवरला आनी हे JERC ताज्या डिपार्टमेंटान जे सबमीट केला हाजेर क्लॅरिटी हाडची. आम आदमी पार्टीन सुरू केल्ली गोवा अगेन्स्ट कोरोना मोहीम यशस्वी थारता म्हूण आपाचो फुडारी राहुल मांद्रेन दावो केला. गांवांनी वचून ऑक्सिमिटरान लोकांक तपासता म्हूण भरपूर आडमेळी आयिल्ल्यो, मात आपाचे फुडारी फाटीं सरले नात. ही मोहीम चालूच उरतली म्हूण तो उलयलो. गोवा अगेन्स्ट कोरोना हाची मोहीम आमी जी अनाउन्स केली इट्स व्हेरी सक्सेसफूल. तशेंच कोणाचे तुमच्या आनी गरज आसा आमच्या संपर्कान येवचे, कोणाक ऑक्सिमिटर जाय ताणें संपर्कान येवचे. आमी सुमार 500 डिस्ट्रीब्युटर केले आणि डिस्ट्रीब्यूट केले ऑक्सिमिटर आणि सुमार 2 लाख हाऊसहोल्ड्स कव्हर केले गोंयांत. सो कोणाचे कमी आमकां मेळ्ळ्या केसीस कमी आशिल्ले ते
तांकां सांगलें तुमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान चौकशी करा आनी थंयच्यान फुडें तुमचे हेल्थ कंडिशन ते तुमी रिव्यू करून घ्या. सरपंच बेसिकली तांकां भंय आशिल्लो सरकार जर निश्फळ जालें काम करूं ना तांकां दिसता दुसऱ्यांनी काम करचें म्हणून. तेच सांगलें पयले म्हाका दिसता बुधवारची फाटल्या 2-3 दिसांची गजाल जाली परवा सरपंचाक. आमी ताका तेच सांगलें तुमी काम करना दुसऱ्यांक कित्याक आडयता. आमी फाटीं धरचे ना. आमी दुसऱ्या दिसा गेले हांवूय गेलो थंय आमी बाकीचे वांगडे आशिल्ले आनी आमी थंय वचून ताज्या घरा गेले आमी स्टार्ट करपाक आनी थंयच्या मागीर नेबरहुडान केले आनी उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळो. लोकांनीच सांगलें तुमी जर करना आम आदमी पक्षाक तुमी कित्याक आडयता करपाक. आमी कंप्लेन बी करूं ना. कंप्लेन करपाची गरजूच नाशिल्ली की तांकांय कळून आयलें की ते बाबा करना दुसऱ्याक हाडूंक योग्य न्ही. लोकांनीच सांगलें तांकां सरपंच लोक जे आशिल्ले गांवा वयले ताणेंच सांगलें हातून चूक कित्याक ते वॉलंटरी करता सॅनिटायज करता हात पयलीं तांची कार्ड आसता कोण वता लोकांच्या घरा फूल प्रिकॉशन घेता आनी वॉलंटरी कोणाक जाय जाल्यार चॅक करून घेवचें. फोर्स कोणाकूच नासता. विलास मेतर खून प्रकरणातले 5 आरोपींक म्हापशा JMFCन ज्युडिशियल कस्टडीत धाडले. अल्ताफ यरगट्टी, विश्वदीप दाभोळकर, पवन बडिगर, इकबाल नानपुरी आणि संतोष पिल्लय आता ज्युडिशियल कस्टडीत. मजगती मडगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टान स्वप्नील वाळके खून प्रकरणातलो आरोपी ओमकार पाटीलाचो जामीन अर्ज भायर मारलो. स्वयंपूर्ण गोंय येवजण चालीक लावंक सावड्डे आनी कुडचडे मतदारसंघातली BJP फुडें सरल्या. सरकारान लोकां खातीर काडिल्ल्यो येवजण्यो पात्र लोकां मेरेन पावोवपा खातीर थळावी BJP वावुरतली. विरोधकांनी विरोध करपा खातीर विरोध करचो न्ही. सरकार बरें काम करता लोकांनी तेंको दिवचो म्हूण उलो. आनी सरकाराच्या योग्य स्किमीचो आमी फायदो घेतलो जाल्यार आमी स्वयंपूर्ण जावपाक वेळ लावचो ना. ह्या स्वयंपूर्ण गोंयांत आमी सगळे जाण प्रतिसाद दिवया. आमी विरोधकांक तें सांगपाक सोदता की विरोध करपा खातीर विरोध करूं नाका. प्रत्येक गोश्ट आनी गोंयांतली जनता ही सुज्ञ जावन आसा. जो कितें बरो निर्णय आसा तो तुमी मोठ्या मनान स्वागत करा. आणि तशेंच जनतेक सांगू सोदता की काही गोश्टींचे विरोधक काही आमचे अफू काडटात ताका बळी पडचे न्हू. आमचो सरकार आमचो ऑनरेबल CM बरें सरकार चलयता आनी आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते एकजुटीन काम करतात हें आमी सिद्ध करून दाखयला. सांगेचो आदलो आमदारूय स्वयंपूर्ण गोंय यशस्वी जावंक वावुरतलो. लोकांक दिलासो दिवपा सारक्यो येवजणी तुमी घेवन येतात. हे सरकार खऱ्या अर्थान लोकाभिमुख अशें सरकार आसा. लोकांक जावपी त्रास हे अनुभवता आनी ताचेर मात करपा खातीर आपल्योच येवजणी भितर तांकां ढिलाय दिता आनी लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. टुरिझम मोटर बायक रायड बागांतल्यान फ्लॅग ऑफ जाली. आमदार मंत्री मायकल लोबोन फ्लॅग ऑफ केली. ती बागाच्यान सुरू ती कावलोसीम सोंपली. स्कल इंटरनॅशनल गोवा, TTAG आनी TFFIन ह्या रॅलीचे आयोजन केल्ले. गोंय ट्युरिस्टांक सेफ म्हूण रॅलीची मॅसेज. सांजसुदेदी आरियाल पंचायतीन सारखे डॉक्युमेंट ना म्हूण रेल्वेचे बांदकाम आडयले. बांदकाम सायटीचेर नोटीसूय मारल्या. आयटकाची 100 वर्सां पुराय जाली. पणजेत रॅली काडली. वास्कोतले नुस्त्या मार्केटाची नवी शेड बांदपाचें काम सोमार सावन सुरू जाता. नगरपालिका नुस्तेकारांची उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर बसका जाली. अनलॉकांत गोंयच्यो खबरो. सांजउजेदी आरियाल पंचायतीन रेल्वेचे काम आडयले.
नहीं आप ही बोल रहा था ना आप दिखा रहे बोल के, तो किधर गया? आपका सर्वे प्लान है ये, हाँ? इसमें हमारा शो हो रहा है, इसमें हमारा 9.5 ये मेरा सर्वे नंबर नहीं है, मेरा सर्वे नहीं है। 9.5 मीटर तक रेल ट्रैक है हमारा। दिखा दो, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है दिखा दो, दिखा दो, बता दो हमको, मालूम होना मांगता है हमको भी। हिंगा पंचायत आता स्टॉप वर्क नोटीस है स्ट्रक्चरल आयता हांव सजमता हे स्ट्रक्चरल आयले ते स्टॉप वर्क नोटीस डायरेक्टल्याक जे ऑथॉरिटीज आहाय पळय तांकां दिसती पडटले आनी जेन्ना जेन्ना ही काम चलता तेन्ना तेन्ना ऑथॉरिटीन हें काम बंद करचें मागता हांव। आयटकाक 100 वर्सां पुराय जाली, पणजेत रॅली जाली। ती आयज 100 वर्सां पूर्ण करता। 100 वर्साचे इतिहास आमच्या फाटल्यान आसलेली संघटना ही लाला लजपत राय आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य सैनिक, महान स्वातंत्र्य सैनिक, त्याच परी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चित्तरंजन दास, एस.ए. डांगे आणि हे इतर इतले महान व्यक्ती तांच्या नेतृत्व खाला रचलेली ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस जी जावन आसा सगळ्या कामगार संघटनेची आवय, ती संघटना आयज 100 वर्सां पूर्ण करता। भावानो भयणीनो, वास्कोतले नुस्तें मार्केटाची नवी शेड उबी जातली, सोमार सावन काम सुरू। रिगार्डिंग ओनरशीप ताणें मानून घेतला की हे डी फॉर्म म्युनिसिपालिटीच्या नांवार आहा, पूण त्याच बरोबर ताणें मानून घेतला डी फॉर्म डज नॉट शो द ओनरशीप टायटल। थर्ड आस्पेक्ट मागीर ताका सांगलें, मागीर ताणें सांगलें की तें गिफ्ट डीड केला म्हणून, तो गिफ्ट डीड तर केला, डॉक्युमेंट दिया न्हू, इश्यू खबरो काबार। तेंच्या फिशरमॅना भितर थोडेशे डावट आसले, तेंका लागून लास्ट प्रेसानूय तेंच्यांनी सांगलेलें कितें तो डावट क्लियर करपाक आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग केलेली। आमी ऑलरेडी तांकां डॉक्युमेंट सबमीट केल्लेले आसा, खंय तरी हांगासर क्लियर जालेलो हा पिक्चर की आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा आनी म्हाका दिसता मंडेच्यान आमी टेम्पररी शेड घालपाक काम स्टार्ट करतले। एक 10 दिसां भितर ती शेड कंप्लीट जातली आनी 10 दिसां भितर आमी मार्केटाचें न्यू काम स्टार्ट करतले। डॉक्युमेंट दिली म्हणटकच आमी बाजार बांदपाचो, त्या बरोबर बांदपा न्हू, तेंचे डॉक्युमेंट दिल्या उपरांत तुमी बांदतले बांदपाचो, कित्याक आमकांय जाल्यार बाजार जाव रे बाबा बांदून। बाजार करपाक म्हाका दिसता आमी मुखार सरोंक जाय बाजार करून, आनी बाजार करून दिवंकूच जाय, कित्याक नेवो बाजार केलो सारको क्लीन जालो जाल्यार कोणूय गिरायक बाजारान येतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोले राखात गोय राखात गजानन क्रिएटिव्ह बॉयजान फोंड्यात तळावले सरस्वती पुजनाच्या निमतान सुंदर देखावो केल्लो। सरस्वती बाल कला मंडळ दर वर्सा वेगवेगळे सामाजिक विशयाचेर अशा देखाव्यांक फामाद। सरस्वती बाल कला मंडळ तर्फे सगळे गोंयकारांक हांव नमस्कार करता। सरस्वती बाल कला मंडळ कासवडा तळावली फोंडा गोवा। हो मंडळ वर्सान वर्स सरस्वती पुजनाचो उत्सव मनयतात। ह्या सरस्वती पुजनाची एक खास गजाल म्हटल्यार ह्या सरस्वती पुजनाचो देखावो। ह्या वर्सा देखावो करपाची जबाबदारी गजानन क्रिएटिव्ह बॉयज हांच्यांनी घेतली। ह्या वर्साच्या देखाव्याची थीम मोले जंगलाचेर आदारून आसा। मोले जंगलाची नाशाडी करून थंय रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आनी इलेक्ट्रीक पावर हब करपाचो जो सरकारान निर्णय घेतला तेजेर आमचो पूर्णपणे विरोध आसा। कलेच्या माध्यमाच्यान लोकांक आनी सरकाराक जागोवपाचो हो आमचो एक ल्हानसो यत्न। आमकां एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, ती म्हटल्यार जसो आमकां जगपाचो अधिकार आसा तसोच प्रत्येक जनावर, पक्षी, झाडां पेडां हेंकांय जगपाचो अधिकार आसा। तेंची कत्तल करपाचो अधिकार आमकां ना। कालांतरान उदरगत जावपाक जाय, पूण पर्यावरणाची कत्तल करून उदरगत करप हें खंय तरी योग्य न्ही। आयज सगळें जग पयशांचेर चलता। लोक पयशांक लागून आयज कितेंय करता, पूण एक म्हत्वाची गजाल आमकां लक्षांत घेवपाक जाय, ती म्हटल्यार झाडां पेडांक लागून आमी आयज जगता। प्राणवायू हो पयशा परस चड म्हत्वाचो आसा। प्राणवायूचेर हें सगळें जग चलता आनी आमी हेच झाडां पेडांक मारून उडयता। हांव सगळे गोंयकारांक हात जोडून निवेदन करता की तेंच्यांनी हें मोले जंगल वाचोवपाक फुडें सरचें आनी सरकाराकूय निवेदन करता की तेंच्यांनी हो निर्णय जाता तितके बेगीन फाटीं घेवचो आनी आमचें मोले जंगल वाचोवचें।
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.